वास्को मांगूर हिलांत कोविड दुयेंती मेळिल्ल्यान आतां ताचो प्रसार गोंयांत हेर कडेनूय जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान गोंय सरकाराच्या भलायकी खात्यान हेर कडेनूय कोविड दुयेंता संदर्भात चांचणी करपा खातीर स्वॉब टेस्टिंग लॅब उबे केल्यात। पेडण्यात संत सोयरोबानाथ अंबिये सरकारी कॉलेजीन लॅब उबारिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी ताका विरोध केला। तांणी पेडणेचो मामलेदार आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक विरोध करपी निवेदनूय दिलां। आज कोविडाचे जे पेशंट टेस्टिंगेक आमचे संत सोयरोबा कॉलेजीन हांगा हाडले वयतले, ताका लागून हांव तेजो पयलीं निशेध करता। सरपंच जावं पंच म्हणून आमकां एक खंय तरी सरकारान निवडून दिल्लें आहा, ह्यो कायदो लागू केल्लो आहा, तेन्ना हांव म्हणटा की आतां फुडल्या म्हयन्यानूच 13वी-14वी जी एग्जाम आहा त्या कॉलेजीन, तेन्ना ह्या एग्जामीक लागून सरकारान आनी खंय तरी सोय केल्या काय त्या पेरंट्सांक जे एग्जामीक भुरगे आसतले त्या भुरग्यांच्या पेरंट्सांक कळयलें का की आमी बाबा हे कॉलेजीन क्वॉरंटायन करून भायले पेशंट जे येतात जावं खंय तरी भायले लोक येतात तांकां पत्रादेवीचेर चॅक करून हांगा हाडून दवरतले। तेन्ना तेंच्यांनी सगळ्यांनी पयलीं तेंच्या पेरंट्सांक कळोवंक जाय आसलें की आयज ही कॉलेज बाबा फुडें एग्जाम नासतली तुमकां, तें बीन कळोवंक ना, आमकां पंचायतीकूय कळोवंक ना। लोक सारके रोगाक भियेतात, ताका लागून सरकारा कडेन म्हाजी विनवणी आसा, बरी आवटसायडीक जायतीं आसात, नाजाल्यार आतां आमच्या मुख्यमंत्र्यांचो बंगलो आसा, सगळ्या मिनिस्टरांचे बंगले आसात, ते बंगल्यान दवरात न्हू, तो सरकारचोच न्हू। आमच्या गांवांत कित्याक हाडटात? तुमी फक्त जगूंक सोदतात आनी आमकां लोकांक मारूंक सोदतात काय? त्याच्यासाठी सरकारान एकूच काळजी घेवची आनी आमकां गरीब लोकांचे अन्याय करचो न्हू। सादो एक पंचायतीक एक लेटर सुद्दां ना की आमचे पंचायतीच्या देगेक हाडून हे दवरतात। गांवांतलो लोक येता आनी आमकां वयता हें काय चल्लां, आमकां पंचायतीक खबरच ना काय चल्लां आतां। ताका लागून आमी त्या दिसा रस्त्यान वयताले तेन्ना आमकां दिसलें म्हणून आमी तांकां विचारलें कितें चल्लां काय, तेंच्यांनी सांगलें पत्र देवीचे दवरतले म्हणून। तेन्ना आमी सोमतेर आमच्या मिटींग घेतली आमच्या फूल पंचायतीची, आमी सोमतेर कलेक्टराक सगळ्या लेटरां केली, तर सादी तेंच्यांनी ती लेटर काडली आसतली म्हाका दिसता उडोवन दिली आसतली, कित्याक आमकां ताचो आन्सरय ना। आनी आतां ते लोक येवपाक लागल्यात, म्हणजे लोकप्रतिनिधीक किंमत ना काय? म्हणजे एका मुख्यमंत्र्याक जाय किंवा कलेक्टर तेंच जातलें काय? म्हणजे पंचायत बी कित्याक जाय? त्या पेक्षा सरकारान पंचायत बी सगळे बरखास्त करचे, काय दवरपाचें न्हू, फक्त एक मिनिस्ट्री दवरात आनी लोकांक मारून उडयात। एक डेप्युटी कलेक्टराक तशेंच आमचे मामलेदार आनी हेल्थ ऑफिसर तुये हांकां लेटरां केल्ली, तेचे आमकां कांयच आन्सर येवंक ना। आनी मेन म्हणजे कशें जेन्ना दिले त्याच्या दुसरे दिसा तेंच्यांनी कॉलेजीचे परमिशन दिले, हँड ओवर केली कॉलेज तांकां। आमी म्हणटा कितें एकच गोश्ट म्हणजे जेन्ना आमी लेटर केले न्ही तेन्ना आमकां एक पंचायतीक म्हणून तरी कळोवंक जाय आशिल्लें अशे प्रोग्राम थंय हें आसा करपाचे, तेच्या काळी काय तुमचो प्रॉब्लम बी आसा जाल्यार सांगपाचें म्हणून, पूण ते करूंक ना। गोश्ट म्हणजे कशी हेंच्यांनी आमकां कळोवपाक जाय न्ही। एक गोश्ट आतां आमच्या कॉलेजीत केल्या, आमचे कॉलेज ही गांवाच्या मध्यभागी आसा, चारय सायडीन गांव आसा। ह्या गांवांतल्या लोकांचो प्रॉब्लम आतां लोक सगळे भियाभीत जाल्ले आसत। ह्या हांगा ज्या दृश्टीन हाडलो न्हू, हांव म्हणटा कितें मोठे मोठे हॉस्पिटलां थंय व्हरा, नाजाल्यार तशें दिसता मिनिस्टर लेवलान केलें म्हणटात जाल्यार मिनिस्टर आमचे दोन आमदार मिनिस्टर आहात तेंच्यांनी आमकां कळोवपाक जाय, ही गोश्ट तेंच्या कानार गेल्ली आसतली। गोश्ट म्हणजे कशी आमी आमचे पंचायतीत एक बारीक शुल्लक गोश्ट सुद्दां खबर ना, ह्यो हें हाडटात म्हणून हांगा। पेडणेच्या सरकारी कॉलेजीन लॅब उबारल्या ती तात्पुरती सोय आसा। थंय पर्यटन महामंडळाची जागा आसा, तातूंत लॅब उबारपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा अशें मुखेलमंत्री सावंतान पेडणेंतल्या लोकांचो कॉलेजीन लॅब उबारपाक विरोध आसा अशें विचारिल्लें तेन्ना तांणी जाप दिल्या।